आयतारा राती सुकूर हांगासर 11 वरांचेर दांडियाक वतना एका सांज चलयेचेर बाबलो साईनाथ बकाल ह्या दुबावीत आरोपीन आगळीक करपाचो यत्न केलो. चलयेच्या पालकान पर्वरी पुलिशेंत कागाळ नोंद केल्या उपरांत त्या आरोपीक पुलिशेन अटक केली. रातचे दांडियाक खंय भायर सरतना पालकांनी आपल्या भुरग्यांची जतनाय घेवची अशें आवाहन पर्वरी पुलीस निरीक्षक जिवबा दळवी हांणी केलां. आरडीएक्स खातीर पर्वरच्यान गौतम शिरोडकार. काल सुकूर हांगा एक दांडिया प्रोग्राम आशिल्लो. त्या प्रोग्रामाक एक मायनर चली दांडिया खेळपाक येयल्ले. थंय घरा कडेन वतना एक एक्यूज आसा बाबलो साईनाथ बकल हाणें ताका स्टॉप केले वाटेर वतना आनीक ही मॉलेस्टेड हर and thereafter she ran away from the clutches of the accused person and immediately आमकां message कळ्ळी. आमी स्पॉटार गेले आनीक we recorded a FIR and FIR is registered under section 354A IPC, section 8 of Children Act and under POCSO Act, Protection of Children from Sexual Offence Act, एक स्पेशल एक्ट आहा ताजेर आमी FIR रजिस्टर केलो. इमिजिएटली आमी त्या एक्युजाक रावंड अप केलो आनी ताका ही इज इन द लॉकअप. एंड ओनली अपील इज दॅट भुरग्यांनी रातचे दांडियाक वचपाचें पूण बरोबर पेरंट्स आसपाक जाय. हें अपील आसा लोकां कडेन, कारण हे चली भुरगे एकटेच आशिल्ले दांडियाक गेल्ले तेन्ना. सो दीस इन्सिडेंट हॅपन 11 सुमार, रातचो 11. सो but here we could identify the accused and we arrested the accused immediately. कितल्यां सुमार FIR रजिस्टर केलो? Immediately we arrested him. Has soon come आमी इन्फॉर्मेर स्पॉटार केले, FIR रजिस्टर केलो. Immediately accusaक आमी अरेस्ट केलो. He is in lockup.